Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रीतीच्या भावां भयणीनो, आयज आमी आमच्या सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समरमता. हे परबे सोमोयार आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार अपुरबायेचो पूत सगळ्यांक दादोसपण शिंपडावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी देखून ताणें आपल्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक संवसाराच्या तारुणापासत ओपून दिलो. ही देव बापाची करुणाय आनी काकलूत मनशा कुळाक सोडवणेचें कारण जाता आनी उचारा भायली खुशालकाय दिता. जेजूचें कार्य सगळ्यांक संपूर्ण खुशालकाय हाडतलें जालें. जेजून जावं पातक्यांक, समाजाचे देगेक जियेतोल्यांक, गरिबांक, अनाथांक, विधवांक आनी पिडेवंतांक देवाचें शिमेर नासलोलें बरेपण वांटलें आनी तांच्या जिवितांत धादोसपण हाडलें. आयज ही आमच्या सोम्या जेजूची पवित्र स्नानाची परब आमकां सगळ्यांक जेजून हाडलेलें धादोसपण आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत विस्तारूंक आपोवणें करता आनी आव्हान दिता. हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना जण एकल्यान आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं सगळ्यांक देव बापाचें धादोसपण शिंपडावन आनी अशीं ताची अपुरबायेचीं भुरगीं जावंक पावंक कृपा आनी बळ मागुया. सोम्या जेजू, तुवें निराशीपणान जियेतोल्यां सोबें भरवासो दिलोय आनी तांचें जिवीत धादोसपणान भरलें. आमी आमच्या निराशी जाल्ल्या भावां भयणींक आदार दिवंक चुकल्या आनी थोडे फावटी तांच्या जिवितांतल्या निराशीपणाचें कारण आमी जाल्या. आमकां बोगोस सोम्या. सोम्या, काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, दर एका मनशांची गरज वळखून तुवें तांच्या जिविताक शांती समाधान दिलें. आमी आमच्या जिवितांत आमकां बरें करतात तांकांच आमी आमचे खुशालकायेचे आनी बरेपणाची भागेदारां केल्यान आनी अशें आमकां कोण बरीं करिनात तांकां आमी पयस केल्यान. आमकां बोगोस सोम्या. क्रिस्ता, काकलूत कोर. सोम्या जेजू, तूं तुजें जिवीत तुज्या आपोवण्याक सोंपता ते परी सुबामपणी जियेलोय. आमी फकत भायली भोक्ती करून रीत रोवी सांबाळून आमचो भावार्थ जियोंक प्रयत्न केला आनी आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं आमी तुका विकून दिलां. आमकां बोगोस सोम्या. सोम्या, काकलूत कोर. वाचपा आदी विवरण. सर्वेस्पोर देव आपल्या विंचलोल्या अपुरबायेच्या पुताक आपले पोरजेच्या बरेपणा खातीर पाठयता. तो काळोखांत जियेतोल्यांक एक व्हड उजवाड आनी दुखी खोंतींत जियेतोल्यांक धादोसपणाचें कारण जाता म्हूण इसायस प्रवादी भाकीत करता. तें पयल्या वाचपांत आमी आयकतोल्या. देवाची भोक्ती करून आनी ताचे खुशे प्रमाणें चलून आमकां खरी धादोसकाय आसा म्हूण भाग्यवंत पेद्रू दुसऱ्या वाचपांत आमकां परगट करता. जेजू देव बापाचो अपुरबायेचो पूत आनी ताचेर
बापाचें सगळें दादोसपण आसा म्हूण भाग्यवंत मातेव आपल्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगता. हें देवाचें उतर भावार्थाचे उमेदीन आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलोलो, संतोष म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आड्डोना, आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बेत मोडिना, मिणमिणती वात पालोयना. खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी न्हीद प्रितुमेचेर स्थापोसर तो हालचो ना, चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसात. सर्वेस्पर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें धरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्यांचे दोळे उगडूंक, कैदी गुलाम जालोल्यांक बंदकोणींतली सुटका दिवंक, काळखे खुणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पोर्णिपात करात. जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदकां वयल्यान गाजता. दर्याचे लारां ओसाडीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो घुणघुणीत, कितल्या दोबाज्यान गाजता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवंत देवाचो घुणघुण सुटलो. ताच्या मंदिरान सगळ्यांचो हो एकूच साद गाजता, मोहिमा. थोर्या सागोरा वयर सर्वेस्परान शिंवासन मांडला. सासणाक राजा कसो सर्वेस्पर शिंवासनार बसला. जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका थावें जाला. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं, देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता, तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सवस्कायेचे शुभ वर्तमान परगटूंक इस्रायलाच्या पुता धुवांक निरोप धाडलो. तोच सगळ्यांचो सोमी. जुवावान स्नान परगटलें तेतून थावन गालिलियाक सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणूत. देवान कशे भाशेन नाजरेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माखलो तेंय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायलें आनी
देवचाराचे पोदवे खाल आसलोल्यांक बोरीं केली, कित्याक देव ताचे सोबे आसलो. देवाचें उतर हें. उद्गार. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूं आयलो. हो म्हजो ओपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जुवांवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गलिलियांतावन जोर्दानाशी आयलो. पूण जुवांव ताका आडावंक सोदतालो म्हणून, म्हाका तुज्या हातांतलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सरशीं येताय. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगळी खुशी आमी फावो ते परी पाळतल्यो. तेन्ना जुवांव कबूल जालो. जेजू न्हांवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. आनी त्याच वेळार स्वर्गार थावन एक जाप अशी आयकूंक आयली, हो म्हजो ओपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. हो म्हजो सेवक, म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. लिओ आमचो पापसाहेब, फिलीप नेरी आनी सिम्यांव आमच्या गवळी बापांक, तशेंच आख्खे पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी आपल्या हातांत घेतलोले पोरजेक आपल्या जिविताचे देखीन भाग्यवंतपणाचे जिवे नमुने ते जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जे देवाचे सगळे तारुणीक येवजणे प्रमाणे करचें आसा तें सगळें आमी पाळतल्यो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक निती सोतान आनी कसलोच वेगळोचार करिनासतना वागूंक आनी अशें देशाची खरी उदरगत करूंक ते भारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवान या नाझरेथच्या जेजू पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माखलो. वेता थंय ताणें बरें केलें. ही जेजून आमकां दिल्ली बरेपणाची देख आमी सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी वळखून घेवन आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं भोव करून अनितीचेर आड झुजून
आनी समाजांत बरेपण विस्तारूंक आमकां काळजा मनांचो उजवाड फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विंचून काडलोलो, संतोष म्हज्या काळजाचो. आमी जोण एकल्यान देवाचे नदरे मुखार आमच्या जिविताचें वर्तेपण आसा तें वळखून घेवन सदांच बरें तें विंचून काडून वायट पयसावूंक बापाच्या अपुरबायेच्या भुरग्यांक सोबता तसलें जिवीत आपणायल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. नियाळ ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. माथ्यू 23:17b. नियाळाक आधार. देवाचें दादोसपण आपल्या पुता जेजूचेर आसलें. दादोसपण म्हळ्यार आपलो मालगडो पूत आपले मिसांव साकार करतालो आनी आपली येवजण शार्ती पावयतलो. आपलो पवित्र स्वास देवान पुताचेर सोडलोलो. तर कित्याक जेजूक पवित्र स्नान गरजेचें जालें? जेजूक मनशा कुळासोबे संबंद जोडचो आसलो. जेजू वरवीं पवित्र त्रित्वेचें रूप उक्तें जाता. जेजू आपलो भौशीक गोवळीक वावर सुरू करता. बाप आपल्या पुताक संवसाराचे सोडवणेक समोर पिता. पवित्र आत्म्याची प्रेरणा दाखोळ करता. स्वर्गींचे राज उक्तें करून मनशा कुळाक वाट दाखयता. जेजूची ल्हानविकाय आनी बापाची आज्ञा पाळूंक उक्तें मोन. देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण ओरगोडटा. देवाचें दादोसपण आमचे सवें दिसून येता ते पासत पवित्र स्नाना दिसा देव आमचेरूय आपलो आत्मो पाठयता आनी आमकां आपल्या सारकीं जावंक उलो मारता. आमच्या नांवान आमच्या आवय बापायक आनी मोदोन पोदोनीक जबाबदारी करता आनी आमचे मिसांव तांकां उक्तें करता. दयाळ बापा, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तुका मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.